मोगळा भावा भयणीनो, जायतीं वर्सां आदीं एक चलचित्र खो वादीस ह्या नांवाचे शूट केलें जालें आनी तें चलचित्र जावन आसलें आदल्या क्रिस्तांवांच्या जिविताचेर छळ कसो करताले रोम शारान. आनी त्या फिल्मांत एक्ट्रेस नटी अभिनेत्री जावन आसली डेबोरा केर. हे एक भयानक खतरनाक सीन शूट करता आसतना ताका एक रिपोर्टर विचारता, तें सीन शूट करता आसतना शिंव लायन्स ते मैदानार धांवन आयले तेन्ना तुका भिरांत दिसोंक ना? तिणें म्हटलें ना, कित्याक म्हाका खबर आसली ते स्क्रिप्टान हांवें वाचलोलें आनी ताणें ती बरयल्लें की तिका साल्वार करतले म्हूण. सो तिचो तीर बरवासो जसो ल्हान भुरग्याक आपल्या आवय बापूचेर आसा तसो देवाचेर आनी त्या मनशाचेर आसलो. तोच बरवासो राज अधिकारी जेजू थंय दाखयता. शक्तिशाली मनीस तो, जायते सर्वंट्स आनी मनशां आसलीं ताच्या आदार निती खाली ताका आदाराक पावूंक, पूण ताच्या पुताक जिवो करूंक बरो करूंक कोणा कडेन शक्ती नासली. आनी ताचो तीर विस्वास जेजूचेर, तो देवाचो पूत म्हूण भावार धरून ताणें म्हटलें म्हज्या पुताक साल्वार कर. आनी जेजू ताचो भावार पळोवन त्या पुताक साल्वार करता. म्हजो जे मांस खाता रगत पियेता ताका हांव सासणीक जिवीत दितलो जेजून आमकां बसयलां. आनी पयल्या वाचपानूय आमी आयकलां देव म्हणटा हांव तुमकां नवो संवसार नवें जिवीत दितलो. आनी सो हे कोरेजमाच्या काळार आमकां थोडो वेळ दिला आमच्या जिविताच्या नवसणी करच्याक. पातकी जिवीत जे आमी जियेता ते पातकाक मरोन बोगसोळें मागोन पश्चाताप करून नवें जिवीत जियोंक आमी जेजू लागीं मागुया. जेजू देव संवसारांत येवच्या आदीं ते पयलीं आमी मनजातीचें जिवीत जियेताले, वायटाचें जिवीत जियेताले. जेजू संवसारांत आयलो, देवाचो पूत संवसारांत आयलो, संवसार पवित्र केला, आमकांय पवित्र केल्यान ताच्या भाशेन केल्यान. तर आमकां देवान सासणीक जिवीत बसयलां, ताच्या उतरा प्रमाणे आमी जिवीत जियेलें जाल्यार